नमस्कार डिबेटच्या ह्या आयचे बघा तुमकां सगळ्यांक येवकार. परत इफीचे वारें सुरू जालां, डेलिगेट रजिस्ट्रेशन सुरू जालां, घोशणा जावपाक लागल्यात आनी परत एक उत्साह येवपाक लागला. पूण हो उत्साह जेन्ना येता आनी जेन्ना मनोहर पर्रीकराचें सरकार आपले दुसऱ्या कारकिर्दींतलो दुसरो इफी करता तेन्ना तो त्या इफी भितर कितलें परिवर्तन जातलें, कितलो इफेक्टीव आनी एक नितळ इफी जातलो हाजेर आमी भासाभास करतात. कितें बदलना आनी कितें बदलूंक शकता हाजेर. आनी मानेस्त ती म्हजे बरोबर तितलेच हांगा दिसता खूब परफेक्ट आनी चपकल आसात. पयलीं आसात ते म्हळ्यार एक सिनेमॅटोग्राफर, पण आज जांकां हांगा ESGक डिपेंड करचें पडटलें ते ESGच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाचे मेंबर शर्मदबाब रायतुरकार स्वागत. दुसरी म्हजे बरोबर आसात जाणी गोंयचेच न्ही आनी भारतांतलेच न्ही तर जगभरांतले फिल्म फेस्टिवल पळयल्यात, एवॉर्ड्स घेतल्यात आनी जांकां गोंयचे एक नामनेचे फिल्म मेकर म्हूण वळखतात ते लक्ष्मीकांत बाब शेटगांवकर स्वागत. आनी तिसरे म्हजे बरोबर जांचे आदली जी ESG आशिल्ली परिवर्तनां पयलींची तांकां पुराय माहिती आसा आनी ESGतल्या भ्रश्टाचाराचेर ते पोटतिडकीन उलयतात ते विशाल बाब काकोडे स्वागत. हांव सुरवात लक्ष्मीकांत तूं मदीं बसला, दोनी वटच्यान पयलींची ESG आहा आतांची ESG आहा, सुरवात तुजे वयल्यान करता. हे फाटली जर एक 5 वर्सांचो जर कालखंड घेतलो, ही 2.5 वर्सां ताजे पयलींची 2.5 वर्सां कितें बदलना कशें दिसता आनी आतां ह्या 2.5 वर्सां उपरांत वॉट आर द इश्यूज दॅट यू आर लुकिंग एट? सगळ्यात पयलीं म्हणजे म्हाका अशें दिसता की फाटले 5 वर्सांचो आमी विचार करचो न्हू तर बेसिकली फाटले 10 वर्सांचो करचो. कित्याक इफी जेन्ना गोंयान आयलो 2004 वर्सा आनी आज 2014, सो ह्या 10 वर्सान गोंयचे फिल्म कम्युनिटीक ह्या इफीचो कितें फायदो जालो काय ना हाचेर विचार करपाक जाय. म्हज्या मतीन हांव जे गोंयची जो सिनेमा आसा तो एका सिंपल गजालीन पळयता की गोंयान कितली प्रोडक्शन जाली. म्हणजे 2004 वर्सान 2 फिल्मां गोंयान जाली, म्हणजे एका वर्सान 2 फिल्मां. आनी होच रेशियो आतां गेले 10 वर्सान आसा. म्हणजे आयज 2014 आमचे कडेन 2च फिल्मां जातात, एखादे चड जायत. सो म्हाका दिसता इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फिल्म्स वी हॅव नॉट गॉन एनीवेअर. आमी आसा थंयच आसात. दुसरी गजाल की ऑडियन्स रिस्पॉन्स टू आवर सिनेमा वीच इज लायक आय वूड से इदर कोंकणी ऑर मराठी सिनेमा वीच इज मेड इन गोवा. म्हाका अशें दिसता की ऑडियन्सा कडेन आमी पावंक पावले ना, कित्याक आमचे कडेन नंबर ऑफ थिएटर्स अवेलेबल ना. जे एक्झिबिशन एव्हेन्यूज आमी एक्सपेक्ट केल्ले की गेल्या 10 वर्सान कांय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जातले जातूंतल्यान आमी आमची फिल्मां लोकांक दाखोवंक पावयतले, तेंवूय क्रिएट जालें ना. सो म्हाका अशें दिसता की फ्रॉम 0 to 10 आय वूड रादर से की एक 2 मार्क्स दिवपाक येता ह्या नापास न्ही, सामको नापासाच्या सकल उडयता. हय करेक्ट, बिकॉज दॅट इज द फॅक्ट. आय मीन दिस इज हाव आय लुक एट द होल थिंग. म्हणजे 10 वर्सान जर आमकां जर कांयच करूंक आमी पावले ना, आमच्या फिल्म फ्रेटर्निटीक जर आमी डेव्हलप करूंक पावले ना, गोंयान फिल्म कल्चर जर डेव्हलप करूंक पावले ना, जाल्यार म्हाका दिसता की ताचो आमकां कांयच फायदो. बिफोर गोईंग टू बोथ ऑफ देम, वॉट इज द मेन रिजन ऑफ दिस फेल्युअर? आय विल द मेन रिजन इज एक्चुअली नो आमी जेन्ना 2004 बसले की गोंयान फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाक जाय जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें. तर सगळ्यात पयलीं एक फिल्म एज्युकेशन आशिल्लें की खंय तरी भुरग्यांक फिल्मा बद्दल शिक्षण दिवचें. सो शिक्षण दिवपा खातीर सुरवातीक जर अकॅडमी पॉसिबल ना जाल्यार एटलिस्ट कांय तरी वर्कशॉप्स कंडक्ट सरकारान करपाची. आनी ती फक्त पणजीन आनी मडगांवां न्हू तर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी शक्यतो सगळ्या शहरांनी करची, जेणे करून लोकांक मातशें ज्ञान मेळटलें, भुरग्यांक कळटलें की बाबा कितें बाबा फिल्म एज्युकेशन आसता तें. दुसरें म्हणल्यार फिल्म प्रोडक्शन. ताच्या खातीर आमी एक ड्राफ्ट तयार केल्लो जो म्हणजे महाराष्ट्रा, ओरिसा, आसाम ह्या सगळे स्टेटींनी फिल्म कल्चर डेव्हलप करपा खातीर एक कसली तरी पॉलिसी आसता किंवा फिल्म पॉलिसी आसता, जातून फिल्म मेकरांक थोडे पर्सेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट आसता ते गव्हर्मेंट दिता. सो आमी फिल्म फायनान्स स्कीम रेडी केल्ली जी सादारणतः म्हाका दिसता 2010 लॉन्च जाल्ली. 2010 ते 2014 फक्त 2च फावटी ती इम्प्लिमेंट जाली. आणि आय थिंक द फेल्युअर ऑफ द गव्हर्मेंट टू इम्प्लिमेंट फिल्म फायनान्स स्कीम इज द मेजर रिजन वाय वी आर नॉट बीन एबल टू कॉन्फिडन्स अजून तयार जायना. हय विशाल 2 मार्क दिल्यात लक्ष्मीकांतान. म्हाका दिसता तातूंतलो 1 मार्क तुमचो आनी 1 मार्क शर्मदाचो. तो 1 मार्क शर्मद कसो इव्हॅल्युएट करता पळोवया. पण यू फेल्ड. तुमचेरय थंय इफी सायडीन उरून करप्शन असले आरोप जाले आनी आज तुमी बी तांचेर करप्शन असले आरोप करतात. सो इट इज अ कलेक्टिव्ह फेल्युअर. नाही, बेसिकली आय पुट इट दिस वे की हांव एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इज हांव सदांच सांगता की इट हॅज बिकम एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा. आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो इंटरनॅशनल फ्रॉड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जाला. आनी हाजी फाटली कारणां म्हणजे कितें की जे आतां 2 वर्सां भितर जालो ना, 2 वर्सां भितर जावं ना, कालांतराने जाला. आनी हाजे फाटलें मेन कारण म्हणजे कितें की थंय जे लोक असतात म्हणजे मेन म्हणजे गव्हर्मेंटाक म्हाका तरी दिसता, हांवें जे 5 वर्सां हांव थंय आशिल्लो
तेन्नाय हांवें पळयलां आनी आतांय हांवें पळयलां की गव्हर्मेंटाक थंय वील पावर ना. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हो एक कोणाक तरी एंटरटेन करपाचो असो एक विशय इतल्या पुरतो तो आसा आनी ताजे पलीकडे वचून बाबा एक कन्स्ट्रक्टीव कितें तरी विचार करचो. फिल्म कल्चर एंटरटेनमेंट कल्चर हाजे बाबतीन कितें तरी एक सिरियस थॉट प्रोसेस थंय तयार जावचो हाजे बद्दल थंय लक्ष दिलें वचना अशें म्हजें सामकें प्रांजळ मत आसा. कित्याक लागून जायना हें? तुमी 5 वर्सां आशिल्ले. न्ही आमी 5 वर्सां आशिल्ले बरोबर. आमी 5 वर्सां आसतना वी हॅड डन सो मेनी थिंग्स. बेजिकली म्हजो वैयक्तीक मत अशें की इफी येतगीर गोंयांत फिल्म कल्चर सुरू जालो हें चुकीचें. गोंयांतलो जो पयलो कोंकणी पिक्चर निर्माण जालो तो 1950 वर्सा मोगाचो आवंडो आनी इफी सुरू जालो 1952. म्हणजे इफीच्या 2 वर्सां पयलीं कोंकणी सिनेमा गोंयांत निर्माण जाल्लो. सो इफी येतगीर फिल्म कल्चर जालो हें हांव कशेंच मान्य करपाक तयार ना. आतां एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या बाबतींत कितें जालां की हांवें सदांच वेन आय वॉज ऑल्सो ऑन द गव्हर्निंग बॉडी हांवें सदांच एक सांगिल्लें की इफी हो ब्रँड व्हॅल्यू आशिल्लो फेस्टिवल न्ही. जेन्ना तो 2004 हांगा आयलो तेन्ना हायप तयार जाली थंय तो लोकोत्सव जालो. इट बिकेम अ फोक फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. पूण तातूंतल्यान फिल्म कल्चर फिल्म सेंट्रीक एक्टिविटी हाजेर कोणेच सिरियसली लक्ष दिलें ना आनी कालांतराने तें तशेंच फुडें चल्लें. आनी देन इवेंच्युअली नाव वॉट हॅज हॅपन नाव इट हॅज बिकम अ म्हणजे आतां फाटल्या 2 वर्सां तरी पळयलें जाल्यार की इट हॅज म्हणजे तें सारकें ताजें हें जालां की इट हॅज बिकम टोटल फेलियर. थंय फक्त फ्रॉड आनी थंय फक्त स्कॅम्स हाज्या पलीकडेन दुसरें कांयच गरज जायना. स्पेसिफिक्स ऑफ स्कॅम्स आनी फ्रॉड्साचे मागीर येवया. पण हो जो शर्मन मुद्दो आसा बिकॉज वी डोंट लूक एट यू ओनली एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ESG. तूं एक स्वता एक फिल्म मेकर सिनेमॅटोग्राफर. अशी परिस्थिती भितर इज देर अ स्कोप फॉर टू डिसएग्री विथ बोथ ऑफ देम? न्ही हांव मेन म्हणजे लक्ष्मीकांतान जें सुरवातेक म्हळें त्या गोश्टीचेर हांव पयलीं पासून सांगत आयिल्लो आसा. फाटली सुद्दां आमी वर्सा न्ही पेल्या वर्साची जी डिबेट आमची जाल्ली तातूंतय हांवें सांगिल्लें की फिल्म कल्चर जर खंय जर प्रॉपर डेवलप जातलें हांव त्या फिल्म कल्चराचेर मागीर येता. पूण हरशी फिल्म कल्चर जर खंय जर डेवलप जातलें ताका मेजर 3 स्टेजीस आसतात. आमी जें इफीचे बरोबर आनी ओवरऑल हांगा फिल्म एक्झिबिशन जें सुरू केलें हें फिल्म एक्झिबिशन इज अ 3rd स्टेज. म्हणजे जातून फिल्म एक्झिबिशन म्हणजे प्रॉपर ताका थिएटरां आसप लोकांक योग्य म्हणजे बरी फिल्मां बरी क्वॉलिटी फिल्मां पळोवपाक आनी गूड क्वॉलिटी थिएटरांनी पळोवपाची फॅसिलिटीज आसप आनी फेस्टिवल्स जावप ही ताजी 3rd स्टेज आसा. बरोबर. पूण हें जर फिल्म एक्झिबिशन जातलें जाल्यार खंय तरी कलाकृती आसपाक जाय. ही कलाकृती निर्माण करपाची स्टेज आसा इज फिल्म प्रोडक्शन स्टेज. करेक्ट. दीस हॅज टू बी द 2nd स्टेज. सगळ्यान पयली स्टेज जी आसा ज्याचे शिवाय 2री स्टेज आनी 3री स्टेज योग्य प्रकारे जावपाक शकना ती म्हणजे फिल्म एज्युकेशन. ना जाल्यार कितें जाता हां एक मोटिवेशन लेवला खातीर पयलीं फिल्म एक्झिबिशन स्टेजीक आमी थोडोसो प्रमोट केलो जाल्यार एकदम योग्य आसा. ताजे बरोबर थंय ताका गरज आसा म्हणून फिल्म प्रोडक्शन आमच्या गोंयांत फिल्म तयार जावपाक लागली ही बी एकदम बरी गजाल आसा. पूण त्याच बरोबर ताका बेगीन जर फिल्म एज्युकेशन हें जर इमिजिएटली सुरू जायना जाल्यार मागीर निकृश्ट पद्दतीचे फिल्म मेकर्स तयार जावपाची एक धोको आसता. म्हणजे फिल्म तर जावपाक जाय फिल्म प्रोडक्शना खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स आसतात लोक फुडें सरतात थोडे जाण पयशे घालपाक प्रोड्युसर्स तयार जातात फायनान्स तयार जातात फिल्म दाखोवपाचे एवेन्यूज तयार जातात वेगळे वेगळे फेस्टिवल फिल्म तयार जायना. पूण बरें फिल्म जर तयार करतलो जाल्यार तो फिल्म तयार करपी मनीस तयार जायना. एक गजाल ताजो मागीर एक परिणाम कितें जाता की मागीर जो मनीस पयशे घालपी आसता हो मागीर भायल्यान खंयच्यान तरी मनीस हाडटा खंयच्यान तरी उदार मनीस हाडटा आनी मागीर ते फिल्म तयार करता. म्हाका एक गजाल जो लक्ष्मीकांतान मुद्दो काडिल्लो की फिल्म फायनान्स स्किमी सारकी गजाल जंय खरें एक उर्ब मेळटा आशिल्ली बरोबर ती कॉलॅप्स जाली. सो न्ही हांव ती डिले जाल्या म्हणटा कॉलॅप्स जाली म्हणिना इतल्याच खातीर कारण पयलीं जी स्कीम ती 2010 न्ही ताच्या पयलींच्यान ती लास्ट फिल्म फायनान्स स्कीम जी जाल्या ती 2008 आमी परती रिड्राफ्ट केली आनी नोटिफाय केली आनी 2009 जी फिल्मां त्या स्किमीच्या अंडर सिलेक्ट जाल्ली दॅट इज लास्ट. करेक्ट. ताजे नंतर आज मेरेन त्या स्किमीचे कोणाकच कांय खबर ना. न्ही एक्झॅक्टली म्हजें एक म्हणणें आसा की जी पयलीं जी आमी फिल्म फायनान्स स्कीम केली ताजो एक्झॅक्ट त्या स्किमीचो फायदो घेवन कितली फिल्मां जाली रिलीज हो पयलो विशय आसा.
म्हणजे जर फिल्म फायनान्स स्कीम आसून सुद्दां योग्य प्रकारे जर आमचे गोवन प्रोड्युसर ताजो विनियोग जर करपाक शकनात जाल्यार खंय ना खंय तरी त्या स्किमीन भितर फॉल्ट आसा. कितें म्हळ्यार लक्ष्मी तो म्हणटा ना ना हे म्हाका Results मेळ्ळे. ना रिझल्ट्स म्हणजे कशें आसता पळय फिल्म कशें आसता फिल्म मेकिंग इज वन थिंग अँड फिल्म एक्झिबिशन इज अनदर थिंग दॅट्स वॉट आय वॉज ट्रायंग टू टेल यू की जेन्ना फिल्म पॉलिसी जाता खंयच्या गव्हर्मेंटाची पळय तूं सगळीं फिल्मां रिलीज जायनात तातूंतली एक 30% किंवा 40% फिल्म आसता पळय ती रिलीज करची पडटात आनी ती रिलीज करपा खातीर गोंया सारक्या बारीक जाग्याचेर किंवा महाराष्ट्रा सारक्या बारीक जाग्याचेर प्रोड्युसराक स्वताच खर्च करचो पडटा. सो कांय वेळार तो खर्च करपाची कापासतात प्रोड्युसरा कडेन आसना. सो त्या वेळार फिल्म करप आनी ते फिल्म फेस्टिवलाक व्हरप इतलेच ते करू शकतात. सो दॅट इज नॉट आनी व्हॉट ही म्हजें म्हणणें नॉट ओन्ली एक्झिबिशन म्हजें म्हणणें की फिल्म कंप्लीट जाली म्हणटा हांव कितली फिल्मां कंप्लीट जावपाक शकली. बरें हांव त्या खातीर कित्याक म्हणू हांव म्हणटा ताजें पलतडचो मनीस इज अ फॅन्टास्टीक फिल्म त्या फिल्माक जर फिल्म स्किमीन भितर जागो मेळना जाल्यार कसली स्कीम तर ती म्हजें म्हणणें फाल्यां बरें Sharma, you are getting into a whole together different territory. Where you are saying you have a scheme, but deserving people are not getting the scheme. म्हणूंक शकता प्लस तातूंत आनी एक गजाल आसा फाल्यां तातूंत भितर ज्या प्रकारची जी काही क्लिष्ट पद्धती असतात हातून घडये एक एक फाटी जो पळय खरो बरो हे करपी आसा तो तातून पडूंकूच सोदिना. आता फिल्म फायनान्स स्किमीच्या अंडर जी फिल्मां आयली तातूंत भितर हॅलो गंदे सर हे पिक्चर इफीक सिलेक्ट जालें. बरोबर. दिगंत हे पिक्चर इफीक सिलेक्ट जालें विच वॉन द नॅशनल अवॉर्ड ऑल्सो इफ आय एम नॉट रॉंग. सो अशें न्ही की बाबा त्या स्किमींतल्यान फिल्मां तयार जाल्ली ही खंयच हें जाली ना. देर वेर सायजेबल नंबर ऑफ फिल्म्स. सी फिल्म फायनान्स स्किमाचे हांव सांगू शकता तुमकां क्लियरली कित्याक न्हू त्या प्रत्येक स्टेजीचेर हांव आशिल्लो. बरोबर. म्हणजे फिल्म स्कॅनर डेव्हलपमेंट करतना. सो खंयची स्कीम न्ही फूल प्रूफ आसना. तुम्ही खंयच्या गव्हर्मेंटाची खंयची स्कीम काडा ती फूल प्रूफ आसना. तातूंत कितें ना कितें तरी कमी जास्त आसतात. इम्प्लिमेंट करतकीर जी पळय तातूंत मिस्टेक हें दिसतात न्ही फॉल्ट्स त्यो खंय ना खंय तरी सुदारीत वचपाक जाय. पण सुदारीत वचपाक हो जो गव्हर्मेंट प्रोसिजर जो आसता पळय ह्या सरकाराचो सो Exactly. एक वर्स I- देड वर्स म्हाका एक गजाल सांग. एक ए ची बी जाले न्हू का मागीर हे देड वर्स लायता ते सारके करपाक. Exactly. I was coming to that. The whole problem is ESG is being run by bureaucrats. Correct. Is that the problem? No, the problem is, I think ESG is run by the bureaucrats and also people who are politically, inclined to a certain party. ESG जी एक मिनिट ESG जी गव्हर्निंग काउन्सिल आसा फॉर एक्झाम्पल फॉर्मेशन हातून बेसिकली कोण लोक आसपाक जाय हे सगळ्यांक समजूंक जाय की बाबा फिल्म कम्युनिटी जी आसा पळय ती शुड बी द पीपल हू आर द डिसायडिंग फॅक्टर. पण हांगा कितें जाता म्हणजे पयलीं चलतालें आनी आतांय हेच इफ यू आर पॉलिटिकली इन्क्लायन्ड टू अ सर्टन पार्टी आनी तेच लोक मागीर ESGच्या गव्हर्निंग काउन्सिलांत वतात. सो फिल्मा बद्दल कोण विचारच करिना आनी सगळो मागीर विचार करता की लायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक मेळटले एकोमोडेशनचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक मेळटले मागीर ट्रॅव्हलिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट सो द फिल्म थंयच उरलें. थंयच उरली म्हणजे फिल्माचे You agree on this? सामको न्ही हांव अजिबात ताचेर एक तुका प्रश्न येता. ना ना एब्सोल्युटली My question to you is, are you on the governing council as a BJP leader or are you on the governing council as a cinematographer? म्हाका एक सांग आय एम ऑन द गव्हर्निंग काउन्सिल हय आर यू आर अवेअर दॅट आय एम अ सिनेमॅटोग्राफर हय बरोबर आसा. म्हजे आनी कितलेशेच क्षेत्रा कडेन संबंध आसूंक शकतात. फाल्यां अशें म्हणूंक जाता की फाल्यां तू गव्हर्निंग काउन्सिलाची आसा हाजे खातीर तुजी क्वॉलिफिकेशन कितें पळयलें? न्ही तू आतां BJP leader हांव पळयलें सांगता काय सिनेमॅटोग्राफर बरें पळयलें? हाचेर हांव थोडेशें वेगळें म्हणटा. हांव सिनेमॅटोग्राफर 2005 आशिल्लो. हांव सिनेमॅटोग्राफर 2007 आशिल्लो. हांव सिनेमॅटोग्राफर 2009, 10, 11 आशिल्लो. बट ओनली बिकॉज आय वॉज लिंक टू सम पार्टी ऑर मायट बी बिकॉज आय वॉज पॉलिटिकल अपोनंट ऑफ देन थंयचो कोण चेअरमॅन आसतलो कोणी आसतलो आय वॉज ऑलवेज कॅप्ट अवे फ्रॉम ESG. आय वॉज ऑलवेज कॅप्ट अवे फ्रॉम वॉट एवर इज हॅपनिंग रिगार्डिंग फिल्म्स इन गोवा. जेन्ना हांव थंय मुंबय वचून फिल्म क्षेत्रांत सिनेमॅटोग्राफी शिकून सगळें करून जेन्ना आयिल्लो आसा तेन्ना only because my political affiliation to some party is there or whether only because I am political opponent of somebody म्हाका तातूंतल्यान विशाल तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरलो. आतां म्हाका एक सांग, ultimately only because हांव जर त्या पॉलिटिकल पार्टीचो हे म्हणून जर म्हाका तातूंत घेतला बट बिकॉज आय एम अ सिनेमॅटोग्राफर म्हाका तातूंत रॉंग कांय बरें म्हाका एकच गजाल सांगात विशाल पयलीं हांगा ESG पयलीं म्हळ्यार ब्युरोक्रेट्स रन करतात आनी पॉलिटिशियन्स किंवा पॉलिटिशियन्सांच्यो लॉबी त्यो गव्हर्न करतात. तुमच्याय टायमार आशिल्लें आनी लक्ष्मीकांत म्हणटाचें आतांय आसा आनी थंय फिल्माचें कोणा पडून गेलें ना. थंय आपली लॉबी कशी बसोवप आनी त्या लॉबीक चडांत चड फायदो